देवाचें शुभ वर्तमान. जेजून कोसाक लावन एक धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सोमुर्तींत कितें बरयलोलें आसा? थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परतीपालून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोलान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजाल्यांत थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरा नागोवणाच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसा तितलें काण घेवन ताका घाय परोसोर मार घालो आनी ताका अर्द मेल्लो कसो सांडून ते परत गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोवूय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामार्यकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ogलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे थंय दया केली तेणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें.